फेक रेजिडन्स सर्टिफिकेटीची प्रकरणां वाडिल्ल्यान कांय दिसां आदीं साउथ गोवा एडवोकेट्स असोसिएशन आनी साश्टीच्या सब रेजिस्ट्रारान फातोड्डा पुलिशेंत कागाळ दिल्ली. मॅरेज रजिस्ट्रेशना खातीर बोगस रेजिडन्स सर्टिफिकेटी वापरिल्ल्याच्यो घडणुको उक्ताडार आयल्या उपरांत कागाळ केल्ली. पुलिशेन हे प्रकरणांत 2 जाणांक अटक केल्या. फुडलो तपास चल्ला. 2 दीस फाटीं फातोड्डा पुलिसीन हे केसीन जुजे डिसोजा हो जो गांवांत रायचो हाका तशेंच जेरल्ड हो गांवांत बेंगलोरचो हांकां दोगांयकूय अरेस्ट केल्यात. अशें आयकूंक येता की जेरल्ड कांय म्हयने फाटीं आपली सिवील मॅरेज रजिस्टर करपाक बेंगलोर सावन गोंया आयिल्लो आनी तेन्ना तो हे जुजे डिसोजाक मेवलो आनी जुजे डिसोजान ताका फेक रेजिडन्स सर्टिफिकेट तयार करून दिली आनी जेरल्डान ते उपरांत आपलें सिवील मॅरेज रजिस्टर केली. उपरांत हाचेर इन्क्वायरी जाली आनी इन्क्वायरी जाल्या उपरांत आतां गमन येयलां की हे दोगांय फेक रेजिडन्स सर्टिफिकेट हे इशूआन इनवॉल्व आहा म्हणून. सो तांकां दोगांयकूय फातोड्डा पुलिसांनी अरेस्ट केल्यात आनी फातोड्डा पुलीस हातूंत आनीकूय चवकशी तांची चालू आसा. कित्याक ही एकूच सर्टिफिकेट न्ही पूण असल्यो जायत्यो फेक रेजिडन्स सर्टिफिकेटो सब रेजिस्ट्राराच्या ऑफिसान मेवलेल्यो आसात. प्रुडेंटा खातीर फातोड्डा सावन सावय डायस.